एक म्हळ्यार फाटल्या 10 वर्सां 12 वर्सां भारतीय जनता पार्टी हे सातत्यान एक प्रयत्न करीत आसा की बजेट हे कितें कशें आनी कोणा खातीर हें सगळेपणी पर्क्युलेट करपाक. हाच्या पयलीं काँग्रेसीची बजेट जी आसताली त्या बजेटाच्या वेळाचेर जे डॉक्युमेंटेशन दवरताले आनी ते कोण कांयच करपाक वचनाशिल्ले, म्हणजे आश्वासनाचें हें आसतालें. ह्या हातूंत दोनी आसा. एक म्हटल्यार आमी लास्ट बजेटाक कितें सांगिल्लें आसता हाजें केंद्रीय बजेटान सेंट्रल बजेटान तें आनी तें करतना तेजें इम्प्लिमेंटेशन कितें. नंबर 2 ज्या सेक्टरान पयशे दवरिल्ले आसा त्या सेक्टरान भितर तातूंत भितर स्टेटीक खंयच्यान आमी फायदो आसा कितें पिकअप केल्लो आसा आनी तातूंत कितें बेनिफीट सगळ्यांक मेळिल्लें आसा. नंबर 1 इंडिविज्युअल, नंबर 2 एज अ स्टेट आनी नंबर 3 एज अ नेशन. आनी हो सगळो विचार करून बजेट जें आसा तें सगळे स्तरा पर्यंत समजपाक जाय. त्या खातीर इन्फ्लुएन्सर, सोशल मिडिया आनी त्याच बरोबर जे कोण आपले एक वेगळे नॅरेटिव्ह जे एक सेट करता तांच्या खातीरय बीन एक रोड मॅप कितें कळोवपाक जाय. आनी बजेट जाले नंतर चीफ मिनिस्टर आपण बजेटाचेर प्रतिक्रिया सिस्टमॅटिकली कितें आसता ते व्यक्त करता. मागीर पार्टीच्या अध्यक्षाचे तर्फेन आसता, डिस्ट्रिक्टाचे आसता, कन्सर्न मिनिस्टर ताजे डिपार्टमेंटाक कितें दवरलें तें आसता. सो इफ टुरिजमान जर दवरलें जाल्यार टुरिजम मिनिस्टर आसा तेच तातूंतले भितर पॉयंटर्स आसा ते लोकां कडेन पावयता. ताजे नंतर हेल्थ आसल्यार हेल्थचो आसा तो पॉयंटर्स पावयता. आनी एज अ नेशन जे येदे व्हडले बजेटाचो जो आवटले आसा तो आवटले कितें डिटेलिंगाक केला, कोणा खातीर केला, खंयच्या सेगमेंटान आनी कसो केला तो डिटेल. Kamu, few days back, press conference saying that Goa government had not get anything from this budget. But CM told ki everything. हांव म्हणटा परत एकदां सांगता न्ही, ताणें पयलीं बजेट शिकचें. लेट हिम फर्स्ट लर्न वॉट इज बजेट. बजेट इज नेवर अ सिटी स्टेट स्पेसिफिक. It's a whole budget. You have to pick, like the coconut, for example, coconut cocoa corporation, which will benefit 4 states, coastal belt like Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Goa. आमच्या हांगा चड असो नाल्ल जाता, जर नाल्लाक जर हें जाता तो रोवचो, नाल्लाचें इल्ल वाडचें, ह्या खातीर दुसरी सॅम्पलिंग घालची, तें काडून ती बीन आसतालें. मागीर कॅश्यू आमचो ट्रेडमार्क कितें, कॅज्यू नट्सा खातीर मार्केट कशें करपाचें, ताका चड इल्ड. सो ते एआयची लॅब आसतली, त्या एआयच्या लॅबान भितर हांगासरले जमीन जी आसा, सोंपे भशेन सांगता पळय हांव, ती जमीन आसा, त्या जमीनची मातयेची स्टडी जर करपाक जाय, तातूंत कितले वरायटी कितें जाय, ट्रिटमेंट कसो करपाक जाय, ह्या खातीर सेटअप करपा खातीर पयशे, बारीक गजाली त्यो ताणें शिकूना दिसता अजुनी, आनी शिकच्यो. नंबर 3 ब्लू रेव्होल्युशन. आमचो कॅचमेंट आसा, आमचो कोस्टल बेल्ट आशिल्ले कारण देर इज अ फीश कॅचमेंट. त्या फीश कॅचमेंटा एरियान भितर आमकां कितलें मेळटा, त्या भितर इंटरनल म्हणजे ती तळी करप, त्या तळयान भितर फीश पॉंडींग करपाक जाता, तातूंतल्यान प्रोडक्टिविटी वाडप, तातूंतल्यान एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ते करप. खुबश्यो गजाली आसा, त्यो बारीक गजाल्यो ज्यो आसा त्यो आमकां स्टेटीक खंयच्यान बेनिफीट जातल्यो ते शिकपाचो येदो डॉग आसा डॉक्युमेंट न्ही, तो काडून तो शिकूं जाय. काडले पयलेच दिसना कांय ना आमचे खातीर म्हणून. थोड्यांक कितें दिसता, अदुळी हांव तेंच उलयलां, थोड्यांक दिसता बजेट जालें की गोंया खातीर हें कन्वेन्शन सेंटर दिलें, हें रेल्वे स्टेशन दिलें आनी हें व्हडलें हॉस्पिटल दिलें, गोंया खातीर खूब कितें तरी दिलें म्हणून. तशें आसत ना तें. बजेट हें आसता, परत एकदां सांगता, हें नॅशनल बजेटान भितर प्रत्येक सेगमेंट हो ओवरऑल दिल्लो आसता. हेल्थ सेक्टरान इतले दिल्ले आसता, बाकीच्या मेडिकल टुरिजमाक इतले दिल्ले आसा, MSME त्या खातीर इतले दिल्ले आसा. आतां सेमी कंडक्टर म्हणटा हो फाल्यां गोंयान इनवायट करूंक जाय जाल्यार गोंयान समजा बरी फाल्यां जर समजा व्हडली फॅक्टरी घातली, हांगसरल्यान एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलो. त्या 40,000 crore kept for a semi-conductor industry. If
वी म्हणजे टेक दिस दॅट ऑपॉर्च्युनिटी टू सेटअप अ सेमी कंडक्टर युनिट इन गोवा. आय डोंट नो म्हणजे टॅक्निकली म्हाका कोणें विचारचें न्ही कित्याक म्हाका इतलें सगळें टॅक्निकली खबर आसपा ना, पूण जाल्यार सुद्दां हांगा एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलो, क्रिएट जातलो आनी रेव्हेन्यू बीन मेळूंक शकता. खूब वाक्यान बरो नाल्लाचो बरो विशय कळ्ळो आसता आसून येतो. Damu, he said what he said, what Goa asked from this budget, that Goa didn't get that thing. आणि ते पैसे टॅक्स असो येते, टॅक्स ते रिटर्न येवपाक जाय सगळं ते सी आमच्या खंयचे तारखेक आमचो हें जाल्ला डिस्ट्रिक्ट जाला डेट आनी बजेट केन्ना जाला 1 तारखेक डिस्ट्रिक्ट केन्ना जाला लास्ट डेट 31 आसलें हां बरोबर. सो मदलो गॅप कितलो उरलो विचार करात मरे. काढले आनी अशें मागले की बजेट काडलें आनी रेडी जालें. बजेट तशें जायना तें. बजेट प्रिपरेशन इट सेल्फ टेक्स मंथ्स. Very minutely they have to think, but that doesn't mean that they have kept nothing. So for creation of new jilla, the budget is already allocated long back. That is a 5-year plan. In that plan work, still some money is pending. So we have to just pick that whatever the schemes there. आता समजा गेल्या समजा वेळाचेर बजेटान समजा कोणे तरी समजा एक कसली तरी स्कीम समजा काडिल्ली आशिल्ली सोशल वेलफेअराचेर आयज वचून कोणी तरी एप्लाय करता न्ही ती आनी ती घेता न्ही. दॅट डजंट मीन दॅट स्कीम इज स्टॉप अनलेस अँड अंटील द एलोकेशन इज फिनिश्ड ऑर ओवर. बारीक बारीक गजाली